कित्याक आज गोंयच्या रस्त्याची जी परिस्थिती आसा ती काय एका म्हयन्यान जाल्ली ना। जो आदलो PWD मंत्री आशिल्लो जाणे घोटाळे केल्यात, जाणे गोंयच्या जनतेक फटयले की आमी जेट पॅचर हाडटा आनी पॅच मारता म्हणून, ही आज वास्तुस्थिती पुराय गोंयभर जाल्या। ताका लागून आज आमी कुडचड्यार जे ह्या भाजपा सरकारान, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान जे गोंयभर जे फोंड घातल्यात, जे गोंयकाराक तांणी फोंडान घातल्या, आज वेळ आयिल्लो आसा की ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक फोंडान घालून ताच्या वयल्यान शेण घालपाचो टायम आयिल्लो आसा। आमी ट्रेडिशनल पद्दतीन जेन्ना गांवांनी आपल्या आंगणान पेटणे घेवन माती दोडावन बरो ग्राउंड करून ताचेर पळय शेणाचे आमी कवरिंग दिताले, ही सेम पद्दत आज आमी हांगा यूज केल्ली आसा। आनी हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता की हाची रस्त्याची गॅरंटी वील बी मोर दॅन युअर गॅरंटी, कित्याक तुवें घातिल्ले रस्ते 8 दिसांनी चल्ले। हे रस्ते कित्याक टिकून उरतले? कित्याक ह्या पद्दतीन मनीस घाम काढून ते त्रास करून शेण सारयता, तुमच्या भशेन करप्शन करून बॅगो घेवन ते रस्ते घालनात। शेण काडपाच्या जाग्यार अमित बाबान काँग्रेस प्रदेश अध्यक्षान कार्यकर्त्यांनी त्या जाग्यार जर सिमीट घातले जाल्यार ताका कुडचडेची जनता एप्रिशिएट करता, पूण ते तो काम करूंक शकलो ना। ताणें आपल्या स्टेटमेंटाक काल म्हणलें की डांबरीकरणापेक्षा शेणाचे रस्ते बरे उरता म्हणून। हांव सांगूंक सोदता की डांबरीकरणाचे जे रस्ते जर शेणाचे रस्ते बरे उरतात जाल्यार तेणें अवश्य शेणाचे रस्ते करचे अशी म्हजी ताका विनंती, तांकां विनंती। ताणें आनी एक एलिगेशन केलें की आमच्या कुडचडेच्या आमदारान की गेल्ल्या वर्सा जे पॅच जेट पॅचरान जे पॅच मारले ते पॅचाचेर घोटाळो केलो म्हणून। हांव अमित बाबा सांगूंक सोदता, प्रदेश सांगूंक सोदता की जर आमदारान घोटाळो केला जाल्यार ताणें तो जनतेच्या मुखार हाडचो, तातूंत मातसोय दुबाव ना। जर घोटाळो केला अवश्य हाडचो। आनी जे जेट पॅचरान जे पॅच मारले ते आयज पर्यंत गेल्ल्या वर्सा आयज पर्यंत ते पॅच मारले बरें आसा। खंय तशे 2 पेडे जाले, बाकीचे पॅच तशे आसा। आतां सांगपाचें म्हळ्यार रस्ते पेड्यार जाल्ले कारणान आतां ते रस्ते पावस हवामान खात्यान सांगल्या प्रमाणे ह्या 2-4 दिसां पावस कमी जातलो आनी पॅच वर्क हे रोखडेंच सुरू जातलें। 17-18 ह्या दिसा ह्या विका म्हळ्यार जातलेंच। कित्याक काय म्हणल्यार हांव पयलींच सांगता की हॉटमिक्स सुरू जावपाना पॅच वर्क जातले, हॉटमिक्स मागीर जातले, कित्याक तर आमकां आतां उदकाची पायपलायनीचें काम चालू जावपाचें आसा। ज्यो आमच्यो कुडचडे वाठारांत ज्यो पायपलायन आसात त्यो पेड्यार जाल्ले कडेन आसात, त्या पायपलायनींतल्यान शेळो म्हणून माती म्हणून म्हाका